कशी आली विजीट सर? ट्रीप बरी आली सर कितें अशें डिस्कशन जालें, कितें अशें तुमी उलयलें? ना आमकां कोडियल एक इलेक्शनाचे संदर्भान डिस्कशनाक आपयल्ले. अशें कितें डिस्कशन? 3 टिकेट्स तुमी आपल्या BCC खातीरूय टिकेटी उलयताले आनी ना टिकेटीचे कांयच ना. टिकेटीचे कितें नथींग रिलेटेड टू टिकेट. या बट तुमी कितें फुडले प्लॅन्स अशें कितें आतां डिस्कशना उपरांत? ना डिस्कशन वॉज अबाउट गोवा. इलेक्शनाक वयता आतां इन द नेक्स्ट 3 months. या तेचे संदर्भान डिस्कशन आसा. वेदर तुमी जर तुमचो प्लान आहा फुडल्या इलेक्शनाक डेट वील कंटिन्यू सेम. So plan is there only to contest and contest and win the election. अशें आयकूंक येता की तुमी टिकेट दुसऱ्या पार्टीक खंय जॉयन जावपाचें अशें आसलें म्हणून अशें अफवा आसा. खूप पार्टी सगळ्या MLAंक आपयता. आतां लुईझीन फलेरो PMCन आपयलो, तो गेलो. या आनी कोण आपयतलो? सगळे एकामेकाची पार्टीक आतां एप्रोच जावपाचो हे हांवें स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिला आसतलेच. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कन्सर्न सिटींग MLA whether he should go or not. वेदर एनी पार्टी has approached to you? No, I cannot say that. Lot of parties are approaching everyone. It is general. अशें ना की अप्रोच करचे ना. 100% अप्रोच करता. But you and your madam will contest in upcoming election. She is already working on her own. She is the Sarpanch for the last 10 years, 15 years in politics, active politics. She will contest on her own. She doesn't require my support, or she wants people's support, and which she has got. Thank you.